एप्रिलच्या स्टार्टिंग एप्रिलला घालतो स्टार्टिंग कशी रेट असता त्यांना आता स्टार्टिंग रेट आहे आता 1,500 रुपये 100 असतं 1,500 आणि लोक घेतात तितले म्हारग व्हरता मग वांटो कसो असता स्टार्टिंग आता कितें आशिल्लें 100राक हें आशिल्लें कितें सांग 100राक 4 सुद्दां व्हरताले आणि आता कशी आल्या आतां 100राक हें घालता सय घालता आणि गेले 2-4 दीस पयलीं आशिल्लें कितले म्हयने आसता हे आता तवशांचो सीझन तवशें आतां 2 म्हयने 2 म्हयने 2 म्हयने आनी 8 दिसांनी तरी देंवता मरे हें आतां एप्रिलान घातलेलें तें खंयची घंटा हांगचीच वेलगांवची अंत्रूज म्हाल निसर्गान श्रीमंत गोंयच्या राजकीय शिक्षणीक सांस्कृतीक क्रीडा उद्देगीक मळारूय अंत्रूज म्हालान म्हालगडे दिले गांवगिऱ्या वाठारांनी चडशें ट्रायबल पॉप्युलेशन आशिल्ले ह्या म्हालांत हांगसरले लोक कश्टाळू ह्या तुमकां मळे दिसतात ते तवशांचे ही ऑर्गेनीक तवशीं पिपऱ्यो फामाद तांची रूच वेगळीच पणजे सावन फोंड्या वतना हायवेर पावसाच्या दिसांनी हमखास हे मळेकार पिपऱ्यो घोसाळी काराती घेवन बशिल्ले असतात मात मळ्यांतल्यान रस्त्या मेरेन वा पिपऱ्यांचो प्रवास दिसता तितलो सोंपो ना हे मळे फुलपाक लागतात गिमात दुसरें आमी सकल्यान उदक बावडीचें वयर हाडटा पंप लावन तें हाडपाक आमकां खूब हें जाता त्रास जाता साधारण केन्ना तुमी हें करता पीक घालता हे तवशांक मे म्हयन्याचे 17 15-16 आनी कशें कितें त्रास पडटा म्हणलें म्हणजे उदक सकल्यान उदक वयर हाडून मागीर तें कळशांनी घालचें पडटा आनी जावं सरकाराची कितें मदत मेळटा तुमकां सरकाराचें कांय ना आनी सुरवातीक रेट कसो कितें आसता रेट 12 ते 15 दिता मागीर 800 पावता म्हणल्यार 100 100 आनी कोणाक हें करता तुमी विकता ही बाजारांत कोण कोण आसता न्ही आमचे फूल सरसकट ओरांक घालता कितें घेवन बसता तवशा बरोबर आनी कितें तुमी पीक लायता हांगासर ते काराची दोडगे घोसाळे म्हणटा ते सो चवथ पर्यंत आसता सध्या पयलो भाव म्हणल्यार म्हाका दिसता ह्या वर्साच्यान एक 1200 ते 1,500 हेच्या भितर आसतलो 100 आनी मागीर इल्लो तो कमी जाता चड जाल्यार बरोबर 1200 म्हणल्यार पयलीं ही काडटा ती आतां सद्या शिंपोवन काडलेली आसता शिंपोवन काडलेली आसा शिंपोवन काडलेलो आसता म्हणून रेट बरो मेळटा आनी गोंयची काकडी जी आसा जेची चव जी आसा ती इतली चव बेस्ट आसा म्हाका दिसता आनी ह्या देशांत आनी चव वचचें ना अशी फळावर ही गोंयच्या फळाची आसा जास्त करून हे ऑर्गेनीक साऱ्याचेर डिपेंड आसा कारण ही सुपीक माती आसल्या कारणान एक ताका चड साऱ्याची हें लागना माकड गवेरेडे मोर दुकरांचो उपद्रव शेतकारांक नवो न्ही हे मळेकार आनी मळ्यांकूय रानवटी जनावरांनी सोडूना सरकाराचें तांचेर लक्ष ना जमीन कुमेरी नाजाल्यार कोमुंदादीची ताका लागून सरकारी स्किमी मेळनात आज आमी कितलीं वर्सां पळयलीं आमचे जाणटेले हे मळे जाळे घालून येयल्ले आसा भाजी लागवड करून येयल्ले आसा दोंगरांचेर आनी पयलीं कितें जातालें फक्त माकडांचोच एक त्रास आशिल्लो आनी पक्षी बिक्षी जाल्यार आतां हे माकड जशे माकड भरमसाट जाल्ल्या कारणान आनी गवेरेडे रानडुकर मोर इतर पक्षी म्हणून आमकां सामकेंच आतां दसपाक लागलेले आसा आनी सुरवातेक आमकां एप्रील म्हयन्याक ही सगळी साफसफाई करपाकूच लेबरांचो प्रॉब्लेम जाता आनी स्वता आमी काही जाण कश्ट करता त्रास काडटा म्हणून हें परवडटा ना जाल्यार हो धंदो परवडपाचो न्ही आनी त्याच बरोबर आमकां सरकारी सुविधा तश्यो कांय मेळना कारण ह्यो जमनी कोमुलदादी जावं कुमेरी आसल्या कारणान आमचें डॉक्युमेंटेशन सारकें ना आनी सरकारी लोक जावं सरकारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यान ह्यो लोक येवन बाबा केन्ना विजीटूय दिना हांगासर अशें खेड्यापेड्यांनी येवन शेतकारांची बाबा कितें विचारपूस करूंक जाय ती तेंच्यांनी अजून कांय हालचाल करूं ना ह्या वर्सा तरी ते सामकें स्तब्ध आसा आनी दुसरी गोश्ट हो वेवसाय हो आमचो पुरातन जावन आसा आनी तेजेरूच उदरनिर्वाह जावन आशिल्ल्या कारणान आतां जर ह्या वेवसायाक जर सरकारान चालना दिली ना जाल्यार म्हाका दिसता आमी शेतकरी सामकेच इनकम सोर्सा बाबतींत आमी वीक जातले जाणटेले कश्ट आनी घश्टे काडटात तो मेरेन दोंगरांनी हे मळे फुलपाचे हेजे पयलीं गेल्या 10 वर्सां पयलींच्यान हांगासर हे एका डोंगराचे टेकडेर रावल्यार दुसऱ्या डोंगराचेर सगळे मळे घातलेले दिश्टी पडटाले साफसफाई केल्ले दिसताले आनी एकामेकाक जाग मेळटाले आनी त्या अनुसार जनावरांय खूब पयस पळयतालीं जागे लागून पूण आतां कितें जालां ज्यो पयलींचे जे जाणटेले लोक आसाले हे कश्ट करपी आसा काही जाण सोंपलेले आसा आनी तेंचे वारस जे आसा ते कांयच करपाक तयार ना आनी करपाक नाशिल्ल्या कारणान कित्याक तर उदकाचो सोर्स सारको मेळना दुसरी गोश्ट जनावरांचो रास तेन्ना इतले कश्ट करून जर ते निरर्थक जाता जाल्यार युवा पिढी कशी देंवतली गिमात मळे पिकयतले जाल्यार उदक जाय जमनीचे डॉक्युमेंट पळयनासतना मळे पळोवन आर्थीक आदार दिवचो जलकुंड येवजण सुरू करची म्हूण मळेकार मागतात
अपेक्षित मेन म्हणल्यार एक उदकाचो सोर्स, दुसरो वंयेचो सोर्स, वंय म्हणजे कुंपण जे पळय आसा ती सुविधा, दुसरी साफ सफाई करपाक मनीस जाय, आनी जनावरांचो बंदोबस्त करपा खातीर जो कितें तरी मार्ग जावपाक जाय. माकडांक आनी दुकरांक किंवा गवेरेड्यांक ज्यो जलकुंडाची योजना आशिल्ल्यो त्यो आतां सध्या बंद जाल्ल्यो आसा, बंद केल्या, त्यो परत चालू करपाक जाय. आनी शेतकऱ्यांक जास्तीत जास्त डॉक्युमेंटेशनाचो कटकट नासतना इन्स्पेक्शनाच्या रिपोर्टाचेर अनुदान दिवपाक सुरवात करची. आतां मेन म्हळ्यार सरकारान एक गरज आसा की हे बियाणे टिकून उरपा खातीर गोंयचें, ताका लागून तर सरकारान लक्ष घालपाक जाय, जाल्यार बियाणे सगळें नश्ट जातले. गोंयच्या दोंगुल्ल्यो आनी दोंगरांनी पिकपी ही खरी ऑर्गेनीक भाजी आनी फळ फळावळ. ह्या मळ्यांक अंत्रूज म्हालांतल्या ट्रायबल पॉप्युलेशनाची एक परंपरा आसा. मळे तिगले जाल्यार गांवकारांची परंपरा आनी अर्थवेवस्था तिगतली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू.